हिंदू तो मुस्लिम तो क्रिस्ताव ना आमकां ह्या गोंयांत रावता तो गोंयकार म्हजो भाव आसा, तो गोंयकार म्हजी भयण आसा, तेज्यो समस्या सोडप हें म्हजें ध्येय आसा, तेज्यो समस्या सोडप हें म्हजें उद्दिश्ट आसा आनी ताका लागूनच तर हांव म्हणटा की फाटल्या अडीच वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळी संकश्टां आयली. मागीर ते कोविडाचे आसतली, तावते सायक्लोन आसतले, फ्लड आसतले, पण हातूंत खंयसरूच आमी कमी पडूंक ना. हांव आसतलो किंवा म्हाज्या बरोबर आसतले मंत्री आमदार हे सातत्यान आपल्या परीत काम करता. गोंय राज्य हे एक नंबरचे राज्य आसा जेच्यो कोविडात डेथ जाल्यो तांकांय 2 लाख रुपया दिवपाचें काम हें आमच्या सरकारान केल्लें आसा. कोविडात जांचो धंदो गेलो तांकांय 5-5 हजार रुपया निदान चवथी पयली मेळचे हें काम म्हज्या सरकारान केल्लें आसा. पळय फ्लडात ज्यांची घरां गेली तांकां 2 लाख रुपया आमी दिले, पण रोटरीच्या अंतर्गत आनी 2 लाख रुपया दिवन तेचें घर बांदून दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केलां. अशी प्रत्येक फावटी म्हणजे खंयसर इतकी कोविडाच्या महामारींतल्यान आर्थीक संकट आयलें आमी खंयची स्कीम आनी योजना बद्द दवरूंक ना. विचारात काँग्रेसवाल्यांक, विचारात दुसऱ्या पार्टीक केन्ना तरी खंयची योजना सुरू केल्या ती अरे धर्माच्या आणि जातीच्या आधाराचेर मतां मागून हे आज आमदार आणि खासदार जाल्ले आसात. सांगचे तेंच्यांनी अरे काँग्रेस गोंय राज्यांत ती एक सामाजीक स्कीम आज दाखयात. आयज पर्यंत गोंयांत ज्यो सामाजीक स्किमी आसात आनी आयज पर्यंत गोंयांत जर गोंयकारांक कितें दिलां आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या काळात मनोहरभाईच्या काळात सुरू जाल्ली DSSY आसतली, गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली किंवा ते बाकीच्यो पेन्शन्स आसतल्यो. येदे व्हडलें संकट आयलें आमी बंद करूंक ना. म्हाका खबर आसा म्हज्या जाणटेल्या आवयक त्या 2000 रुपया कितले म्हत्वाचे हें हांव जाणा. एखाद्या चलयेच्या लग्नाक मेळपी तो 1 लाख रुपया कितलो म्हत्वाचो हें म्हाका खबर आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे कोविडाच्या काळात सुद्धा आमी जानेवारी 2019 पर्यंतचे लग्न जाल्ल्या भयणीचे पैसे दिले आणि उरलेले पैसे जे आसा ते ऑक्टोबर पर्यंत लग्न जाल्ल्या भयणीचे सगळे पैसे क्लियर करतले इतके हांव ठामपणे सांगू शकता. बरो प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळा नरेंद्र मोदी सारको जाणे डेव्हलपमेंट काम कशें स्टॉप करूं ना. आज तुम्ही विचार करात जे नॅशनल हायवेज म्हणा नॅशनल हायवेज अजूनही जे त्यांनी टार्गेट दिला त्याप्रमाणे नॅशनल हायवेजचे काम चालतं. गोंया भितर शेकड्यांनी किलोमीटरचे काम चल्लां. 6 लेनिंग ऑफ हे हायवेचे काम चल्लां. सबंद देशा भितर जे डॅम्साचे काम आशिल्लें म्हणा इलेक्ट्रिकल जे प्रोडक्शनचे काम आशिल्लें म्हणा सगळीं कामां सुरळीत चल्लां. हे सगळे क्रेडीट वता तुमच्या आमचे नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टराक जाणे कोविड सुद्धा बऱ्या तरेन कंट्रोल केली सबंद देशभर. त्याच प्रमाणे गोंया भितर सुद्धा कोविडाचे कंट्रोला भितर हाडपाचे सबंद श्रेय वता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर